आयज पयलीं म्हणटा तो आमचे सगळे रिपोर्टर भावांक हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. तुमी आमी आपयले आनी आमकां सदांच आदाराक पावता देखून आमकां गोंयकारांक. आयज आमचो इश्यू म्हणल्यार असो आहा, आमी आयज फातोर्डा, आमी रावताय सगळे फातोर्डा आनी हे फातोर्डा आमच्या माडेलाचो गांव, वॉर्ड नंबर 1. आतां हो पळय आमी उबे आहा, हो आमचो पुर्वजांचो आनी पुर्वजांचो रस्तो. आतां हे रस्त्याचेर आमकां एक प्रॉब्लम स्टार्ट जाल्लो आहा. प्रॉब्लम म्हणल्यार असो, आतां हिंगा एक बिल्डींग येयल्या. ही बिल्डिंगाचें नांव जावन आहा दानिका चेंबर. ही बिल्डींग हिंगा येयल्या आनी ही बिल्डींग येयल्यार आतां जाली एक 20 वर्सां. बट हिंगा पळय सगळे आमी लोक आहा न्हू, हे पुर्तुगेज टायमा वयल्यान सगळ्यांची सेल्डीड आहा, सगळ्यांची प्रॉपर्टीची. आयज हे बिल्डिंगांतले जे कोण चेअरमॅन आनी कोण तेंचे आसा ते चेअरमॅन आनी कोण तेंचे मेंबर सेक्रेटरी आनी कोण तरी हिंगा येवन आमकां सगळे गोंयकारांक आमकां हिंगा गांवच्या लोकांक त्रास दिवंक लागले. त्रास म्हणल्यार अशें ते म्हणटा ही वाट आहा ती हूंय तेंची प्रॉपर्टी. आतां बिल्डरान ही प्रॉपर्टी घेयला तेन्ना बिल्डरान हो सेल्डीडांतलो डॉक्युमेंटाचेर पेजीचेर नंबर आहा 12. ओके, आतां ते डॉक्युमेंटान बिल्डरान बरयल्लें आहा हो ट्रेडिशनल रोड म्हूण, हो पुर्वजांचो रोड म्हूण. आनी बिल्डिंगाच्या सेल्डीडान हे आहा, हे आमी बरयल्लां, हे खूद बिल्डरान बरयलां, कित्याक तेका खबर आसलो हो रोड आहा म्हूण पयलीं बिल्डींग ही प्रॉपर्टी घेवच्या पयलीं. आतां हे कोण आतां 20 वर्सांनी हेंचे कोण हे येयले हे बिल्डिंगांतले आपूण चेअरमॅन म्हणून, आनी हे आतां डिमार्केशन करूंक सोदताय. हो आमचो गांवचो रोड आनी सर्वे डिपार्टमेंट येता तेंच्या बराबर आनी हिंगा येवन हे नीस पुरून वयता 12 मिटर. बिल्डिंगाचो प्लॅन आहा आमकडे, बिल्डरान दाखयल्लो आहा 3 मिटर रोड दाखयल्लो आहा, जाल्यार हो 12 मिटरांचेर हातोर पुरून गेले. आतां हो रोड तर आहा जाल्यार हो बिल्डिंगाचो प्रॉपर्टी कशी जाली? रोड आहा तेका प्रॉपर्टी म्हूण नाय. रोड आहा तो रोड आनी प्रॉपर्टी आहा ती प्रॉपर्टी. बट आतां हो आमचो ट्रेडिशनल हो बिल्डरान खूद सेल्डीडान बरयल्लो आहा आनी हे जी कॉमिटी आहा हे हूंय तरी आमकां गांवच्या लोकांक हे त्रास दिवंक सोदता. आतां जालां कितें, हिंगा एक फाटल्यान एक प्रॉपर्टी आहा, एक बिल्डरान घेतली आनी ते प्रॉपर्टीक रोड ना. आतां तेका लागून हे मनशांक, हे कॉमिटीच्या मनशांक आहा तेंकां त्या बिल्डरान मुखार काडले आनी एशीसून ते 12 मिटर रोड व्हरूंक सोदता. हिंगा कांय 12 मिटर रोड ना आनी हो रोड तेंच्या अंडराक. जेन्ना खूद बिल्डर सांगता हो ट्रेडिशनल रोड म्हणून, पुर्वजांचो रोड म्हणून, जाल्यार ही बिल्डिंगाची जायना. आनी सर्वे डिपार्टमेंट पळय आहा तेंकां तेणी म्हाका दिसता मिसगायड केला. तेणी येवन चोवपा जाय हिंगा खूद हो रोड आहा तो तेंची प्रॉपर्टी न्हू, कित्याक खूद बिल्डरान सांगलेलें आहा ही पुर्वजांची वाट म्हणून. आतां म्हाका एक सोजमना, आतां आमचो सर्वे डिपार्टमेंट मनीस येयले हिंगा, येयले आनी हातोर घालून गेले आनी एक पुसार येयले आनी तेन्ना हांवें तांकां विचारलें बाबा तूं खंयच्या डिपार्टमेंटानसून येयला? तो म्हणूंक लागलो आपूण सर्वे डिपार्टमेंटान. हांवें म्हणलें तुका कडेन कितें ऑर्डर बिर्डर आहा तुका दिल्ली हिंगा येवन हें भाटां मेजूंक? ओके, खंयच्याय भाटान गेले आनी मेजले म्हूण जायना न्हू, कित्याक आमची सगळ्यांची भाटां आहा, हो आमचो रोड. आतां सडनली तर कोण येता आनी हिंगा भाटां मेजूंक लागता जाल्यार आमी विचारतले न्हू बाबा तूं कोण आनी खंयसून येयला? ते कडेन कार्डूय ताणें आमकां दाखोवंक ना तेजो तो खंयचो डिपार्टमेंटाचो, आनी तेजी ऑर्डरूय ताणें आमकां दाखोवंक ना तो खंयच्या डिपार्टमेंटान ताका धाडला तो. हांव मागतां हे जे आमकां हिंगा आमच्या गांवच्या लोकांक हो हॅरेसमेंट चालू आहा हे आमचे गोंयच्या सीएमान हेचेर एक्शन घेवपाक जाय. कित्याक आतां गोंयच्या सीएमान सांगलां जे कोण इलिगल हे भाशेन लोकांचे जे वाट्यो आहा, रस्ते आहा, हेंचेर कोण इलिगल कितें तर आपले कायदे चलयता तेंचेर आपूण एक्शन घेतलो म्हूण. आतां आमचे सगळे गांवचे लोक आमी आतां सगळे भायले लोक न्हू, सगळे गांवचे लोक, हो आमचो रोड हो. आतां हे बिल्डींग म्हणटा आपली प्रॉपर्टी आनी डिमार्केशन करूंक येता, हें कशें जाता? सो हांव मागतां आमचे गोंयच्या सीएमान तशें आमचे जे कायद्याचे आहा तेणी हेचेर एक्शन घेवंक. आनी आमच्या फातोर्डा पुलिसांनी बीन आमी वचून फातोर्डा पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन दिल्ले, तेणी काडून कलेक्टरान केस काडली आहा. आतां केस चलतना ह्यो आतां ह्यो मोस्ती पडना. आतां हांव नको हें आतां हांकां गव्हर्मेंट के भाशेन अशें करून हें धाडटा हें रोड ब्लॉक करूंक आनी हे तेंचे प्रॉपर्टी म्हूण सांगपाक म्हाका हें कांय समजना. आनी एक नोटीस धाडला हिंगा आमकां सगळ्यांक सांग, आमकां नोटीस धाडला आनी हूंय
तेंगे नाव ना आमगे नाव घाला आमगे घर रस्त्याचे हा कळ्ळें न्हू सर्वे डिपार्टमेंट म्हणटा तेंकां आमगे घर मेळना म्हणून एशें कोन्न कितकोन जावपाक शकता मेळना म्हणून कळ्ळें न्हू तुमकां आनी हे नांव एशें कोन्न गायलो आहा आमगे सगळें नांव. आतां हो नोटीस येयल्लो आहा तेका नोटीस येयला हिंगा 4 जाणां आनी नोटीस येयला तेजेर दॅट पर्सन इज नॉट फावंड म्हूण आहा. अरे गांवचे लोक हिंगा घरांनी रावता तेंची ओन घरां आहा आनी हो मनीस मेळना म्हणटा. हांव मागता आमचे जे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आहा आमचे CM आनी एक हुंचे डिपार्टमेंट एक पडटा हे आमचे सर्वे डिपार्टमेंटाचेर मातशें एक्शन घेवचें. हे नोटीस धाडून हे मनीस मेळना म्हणटा ते हिंकून कोण इनवॉल्व आहा आनी कोणाचें कितें आहा हेजेर मातशें एक्शन जावपाक जाय हो आमचो डिमांड आहा गांवच्या लोकांचो. सून आमकां मेळ्ळा कित्याक आमी एडवोकेट आमचे धाडलो सर्वे डिपार्टमेंटान तेणें आमकां ही तेंचे हें दिवन नोटीस धाडली ती आमकां कॉपी दिल्या आनी तेणें आमकां सांगलां आमी हिंगा रावना तो मनीस मेळना. हें कशें जावंक शकता. कितके लोकांक नोटीस धाडल्या तशी हिंगा आतां धाडल्या 5 लोकांक 5 लोक नॉट फाउंड म्हणून नॉट फावंड. हें कशें एवरीडे आमचो पोस्टमॅन गांवांतल्यान वयता आमच्या रस्त्या वयल्यान वयता सोदना गुड मॉर्निंग म्हणून आमकां पोस्टमॅन सगल्यांक फॉरगेट अबाउट हावज नंबर नांवान आमकां सगल्यांक गांवच्या लोकांक वळखता पोस्टमॅन जाल्यार आमी कशें ना म्हणूंक शकता. तुका सर्वे डिपार्टमेंटाकूच मेळना तुमी सर्वे डिपार्टमेंट हेचें सांगता हेचो तेज्या डॉक्युमेंटाचेर की दीस पर्सन इज नॉट फावंड. हें कशें जावंक शकता. तेका लागून हांव म्हणटा हिंगा कितें तरी गोलमाल आहा तेका लागून हेजेर CMान एक्शन घेवचें. कितें ट्रूथ आहा तें आमकां कळों दी कित्याक ही आमची रोड आनी ही आमची ट्रेडिशनल आनी खुद बिल्डरानूय सांगलेलें हांव एगेन आनी पोत्तून हांव सांगता. तो बाप्तीस एक जोकी एक मायकल कोयलो आनी एक कामिल कोयलो आनी फ्रांसीस परेरा आनी बेलिंडा परेरा दॅट्स माय पेरंट्स म्हगे पेरंट्सां नांव घायलें. तुमकां नोटीस कितें येयला म्हाका नोटीस कांय येल ना पूण जे आमी डिपार्टमेंटान गेलो तेन्ना म्हगे लॉयरान म्हाका ते नोटीस दाखयलो की हे नोटीस ती तुमच्या नांवाचेर येयला आमकां सर्वे डिपार्टमेंटान कांय इश्यू करूं ना आमकां. नोटीस फक्त तुम्ही ना म्हणून रिटर्न गेले म्हणून हय दाखयला. आनी कितें ते सर्वे डिपार्टमेंट म्हणपाक लागलो की जे दीस पीपल आर नॉट एक्झिस्टींग म्हणून हिंगा नांव ना काय ना पोस्टमॅन डेली येता पोस्टमॅन डेली मेळटा आमकां पूण हे आतां इशू म्हाका काय कोण आहा ते आतां हे सांगता आमकां थिंग वचोन हे कर म्हणून डिपार्टमेंटान सर्वे डिपार्टमेंट आमकां सपोर्ट करना काय ना. सो तुम्ही किती मागता आता हांव मागताय CMा कडेन की लूक इन टू द मॅटर आनी हे कर म्हणून आमकां जस्टीस दी कित्याक नांवार हे कोताय बिल्डिंगाचे 2 जाण एक चेअरमॅन आनी एक सेक्रेटरी ते आमकां सारके स्वता जाय आनी एक वरिश म्हणून ट्रेजरर आनी एक नातावण आहा तो चेअरमॅन. सो तुझं नाव कितें म्हजें नांव शेल्ड्रिक परेरा. नोटीसीचेर कितें बरयला नोटीसी जे बरयला तेंच्यांनी की डिमार्किंग आमच्या घराको केलं म्हणून डिमार्किंग आमच्या घराको काय आमकां नोटीस ना काय आमकां काय खबर ना. नोटीस मेळोंक ना पण तुका आमकां नोटीस मेळना आमकां